एज्राच्या पुस्तकांतले वाचप. फार्सियाच्या राया सिरुसाच्या पहिल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशे उलयले उतार खरे जावच्याक सर्वेस्परान पर्शियाच्या राया सिरुसाक ताणे आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आणि भरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरुसो अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संसाराची सर्व राज्यां मुजे अधीन दिल्यांत आणि हांवें जेरुसलेमांत ताच्या मानाक एक मंदिर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक फाटी वचूं आनी देव ताचे सवे आसूं. वांचून उरलेल्या हर एकल्याक खंयच्याय जाग्यार तो वस्ती करून आसो त्या जाग्याच्या लोकान जेरुसलेमांतल्या देवाच्या मंदिरा पासत रुपे, भांगार, सामान, गोरवां आनी कुशेमानाच्यो काणिको दिवंक जाय. तेदना जुदाच्या आनी बेजमीच्या कुटुंबांच्या मुखेल्यांनी, याजकांनी आनी लेवितांनी म्हणजे देवान प्रेरीत केल्ल्या सक्तांनी जेरुसलेमांत सर्वेस्पराचे मंदिर बांदूंक तयाराय केली. तांच्या सर्व शेजाऱ्यांनी तांकां रुपे, भांगार, सामान, जानवरां आनी मोलादीक काणिको दिल्यो. त्या शिवाय कुशेमानाची दानाय दिली. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पंदा धांपिना वा कटल्या पंदा लिपयना. भागार घरा भितर सतयल्यांक उजवाड दिसाशे दिवटोनेर तो दवरता. धांपून आसलेले कसलेंच उगडापे जायनासतना उरचे ना आनी लिपोवन आसलेले कसलेंच कळनासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचे ना. देखून तुमी कशे आयकतात ते विशीं सत्राय घेया, कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटले आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतला तेय ताचे लागचे काडून व्हरतले. देवाचे उतार हे.